गरज जी आमकां आसा ती देवाची वळख जावंक, आनी दुसरी गरज ती आमी जाणो जावंक क्रिस्ता सवे आमी कोण पळयती क्रिस्ता सवे. एक पावटी तुका खरेंच कमतोस क्रिस्ता सवे तूं कोण तो सगळेंच बदलूंक लागता, सगळेंच. आनी त्या बद्दल थोडे खबर कोत्तेली ह्या सुमानान, कित्याक म्हाका दिसता ती चड गरजेची वस्त जी आमकां आसा. जेन्ना पासून हांव जाणो जातलें क्रिस्ता सवे कोण ती आनी ताची खरी सोजमोनी कितें ती, जेन्ना पासून हांव सोत मानूंक लागतलें जें कितें बायक बील म्हजे विशीं म्हणटा आनी न्हय म्हाका कशें दिसता वो हांव कशी सोदता ती दुसऱ्यांनी म्हाका कितें म्हणलें. पळय, जरी तूं सोत मानला जे दुसरो लोक तुका कितें म्हणटा तें, तुज्यान सोत मानी नेजो तूं तुकाच कितें चिंताय तें आनी तुका कितें मानताय तें. तुका थावें जावंक जाय की गरज आमी सगळ्यो वस्तू आमच्या आत्म्यान जो सैतान उजार कोत्ता आमकां आडावंक मुखार सरोंक. देवाचें उतर एकूच वस्त जी आत्म्याक आनी उर्बेक दोशी कोत्ता. ती एकूच वस्त जी हें वाद तो पाडटा. तर हांव परवा करीन हांव कितें चिंता तें, जर तें देवाच्या उतरा पोरमाणे न्हय हांव चुकलीं आनी हें परवा करीन हांव कितें दिसता तें, जर हांव देवाच्या उतरा पोरमाणे ना तर तें म्हाका दिसता हांव चुकलीं. आनी आमी निर्णय घेवंक जाय पळोवंक देव आमचे विनेक कितें म्हणटा पळय तें ताचीच आतां आमी खबर करतात. ताका ताचे विशीं जायतें म्हणपाचें आसा, पूण ह्या वेळार आमी कोत्तात ताका कितें दिसता तें. आनी देव म्हणटा तुका देंगेनी बोल आसा की तुज्यान करूं येता, आनी जें कितें तो तुका कर म्हणटा तुज्यान करूं येता. क्रिस्ता सवे तुज्यान सगळ्यो वस्तू करूं येता, तो तुका बोल दिता की दोनया सवे तूं मजबूत आसा वस्त म्हणून, की तुका बोगसोने दिला आनी आदी 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 आदी. पूण तुका प्रवचन दिता ताचे परस कितें ओकलें जावंक जाय. तुवें ताचेर नियाळूंक जाय आनी अभ्यास करूंक जाय आनी वाचूंक जाय. तुवें सोत मानी सोर आनी जेन्ना तुजे वेगळो सार करूं येता, तूं कुडीन कोण तो आनी क्रिस्ता सवे कोण तो, वस्तू खरेंच 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 बऱ्यो जातात. जर म्हाकाच म्हज्या भितर पळयल्यार म्हज्यान कांय एक करी नेजो पूण भिरांत धरूंक, कित्याक म्हजे भितर म्हज्या बोलान क्रिस्तावेने म्हाका ओजारांनी प्रश्न आसात. 12:15 सांगता उक्तेपणी, म्हज्या बगर तुज्यान कांय करी नेजो. तूं आशा दवर आनी मागणें कर आयज रातीक तूं म्हाका सांपडचें ना. देखून हांवें आदीं म्हटलां, जर तुवें येवन पळयल्यार म्हाका तुजे पासून कितें करूं येता. आमी सगळीं त्रासान आसात, पूण जर हांव म्हाका क्रिस्ता सवे पळयल्यार आनी ताचेर विस्वास दवरून थंय भायर सरत म्हाका बरें दिसना. म्हाका सदांच नेमलेलें कशें दिसना. म्हाका सदांच दिसना की म्हाका महान सुंदर बरें आनी सगळीं खुशाल जातलीं म्हूण. केन्ना म्हाका तशींच दिसना. पूण म्हज्यान तुका सांगो येता, जेन्ना पर्यान हांव म्हजो विस्वास देवाचेर दवरता, म्हाका आजून पासून 35 वर्सां प्रवचन करून हांव केन्नाच चलोंक ना. एक दीस हांगा भायर येवन म्हजें तोंड उकडून आनी देवान तें बरोवन नासतना दाखोवन आतां केन्नाय परस बरें दिसता तें सदांच चलता. आमेन. पूण तूं पळयता ती भिरांत सदांच तोसबीत कोता तुका पयलें पावल मारपाचें आडावंक. भिरांत तुजें मन जायतेंच नाकान्यांनी बोत्ता ज्यो जावपाच्यो आसात जर तुवें तें करूंक प्रयत्न केल्यार. दूख भोगता सांगोंक चडसो लोक केन्नाच आपलें निर्मण भोगूंक पावना, म्हणजे ते केन्नाच खरेंच पुरायेन भितर भरोंक नान, कित्याक ते भिरांतीन जियेतात. आनी हांव जायते पावटी चिंता आमच्या जिवितांत बारीक बारीक भिरांती आसात. वस्तू थंय खूब काल जालो आसात जाच्या आमकी खरेंच परवा करिना त्यो आसात म्हूण. तुज्यान तुकाच तुजे भितर पोलें नजो. तुवें तुका क्रिस्ता सवे पोवन शिकोंक जाय. तूं भोवन म्हणना ओ हांव एक गोंडोल, हांव व्हडलो गोंडोल, हांव कांयच सारकें करिना. ना, तूं म्हणटा म्हाका माफी मेवल्या नितीन देव म्हजे भितर जियेता तो म्हजे भितर वावुरता. हांव आसा गरज थंय ना, पूण देवा कारक हांव आसली थंय ना म्हूण हांव बरी आसा, म्हजे वाटेर आसा. आतां हांव तुमकां दिता एक ल्हानशें दिसांव हें क्रिस्ता सवें आसप आनी हाची सोजमोनी कितें पळय ती. 1 John 4:17 म्हणटा, जसो तो तशींच आमी ह्या संवसारांत आसा. आतां हाचे वयर आमी एक दान मन दिवंक जाय. जसो तो आसा तशींच आमी आसात ह्या वेळार ह्या संवसारांत. बरें,
तुम्ही कितली जाणां सत मानता जायत रात्री जेजूक भिरान ना म्हूण? जर तो ताका भिरान ना जाल्यार म्हाका भिरान आसपाची गरज ना, कारण हांव ताची सवय आसा. तुम्ही कितली सत मानता आयज राती तो मजबूत आसा. तर जर आयज राती तो मजबूत आसा, तुम्ही ताची सवय आसा, तूंय मजबूत आसाय. ओस्कोत आसात तांकां म्हणून दी हांव मजबूत आसा. आमेन. हे तुवें सगळें जाणा जावंक जाय. म्हज्यान तुज्या जिवितांतल्यान उलोवन येजो. म्हज्यान नेजो तें चड कठीण. म्हज्यान नेजो, म्हाका दिसना म्हज्यान करूंक जाय. म्हज्यान नेजो. आयकात, कितेंय जें देव तुका कर म्हणटा तें तुज्यान करूं येता. हो, हें म्हाका चड जालें ना जावंक ना. सो तें तुका चड जाल्लें तर देव तुज्या जिवितांत भितर घेवंक दिवपाचो न्हय. तो केदींच तुज्या ओगले दिवंक ना. फकत तुज्यान सोंसूं येता तितलेंच. पूण 2 दिसां ताल्लीं सांगाता तोच तुका रस्तो दाखयता. म्हज्यान जायता तें म्हज्या जिवितांत करूं येता. म्हाका जाय लोकांक एक पुराय सुमान हें नियाळ करूंक. म्हज्यान क्रिस्तांव उद्देशें म्हाका जाय तें करूं येता. म्हज्यान करूंक जाता म्हाका जाय तें क्रिस्ता वरवीं. अजाप दिसता तुज्या चिंतनाच्या बदलपान. जर फकत तुवें वेल घेतल्यार तुजें मन मुदार करूंक. एफेसकारांक 1:19-22 आमकां थोडी म्हायती दिता तो खंय आसलो आनी ह्या वेळार खंय आसा तो. तर हाचे वरवीं तुका कौतेल आनी समज मेवतली ताची मीत मेन नासलेली वरती शक्ती आमकां जी सत मानतात, जी दाखोल जाता ताच्या चलता त्या गोठाय वरवीं. सो ताणें क्रिस्ताचेर उजार केलो. जेन्ना क्रिस्ताक मेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो आनी स्वर्गार आपल्या उजवाक ताका बसयलो. तर आतां आमी जाणो क्रिस्ताक मेल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण. सगळी शक्ती, सगळो अधिकार आनी आतां तो स्वर्गार बसलोलो आसा. आनी पळय थंय म्हणटा थंय स्वर्गार सगळ्या सर्गीच्या प्रधानान अधिकाऱ्यांनी पदवेन आनी राजान वयर तशेंच आतांच व फुडल्या युगांतल्यान कसलीय सोत्या आसलेल्या श्रेष्ठ नांवाच्या देवा क्रिस्ताक अधिकार दिलो. आमच्यान म्हणूं येता वय. पूण एफेसकारांक 2:6 म्हणटा की आमी ताचे थंय बसतात सर्गीच्या राज्यांत. तर आनी कितें? म्हजे पांय ह्या विधीचेर आसात पूण हांव आनी खंयसर आसा. तर थंय एक कदेलीर बसला. पूण जर तूं क्रिस्ता सवय आसा जाल्यार तूं आनी खंयसर आसा. आत्मिकतायेन आमकां ह्या संवसारांत आसलेल्या गोंडोल्यांतले निवारल्यात. देखून पावलून म्हटला गरज हांवें जाणो जावंक शक्ती तुज्या पुनर्जीवनपणाची जे म्हाका मेल्यांतले मदलो उबारता आनी आजून कुडीन आसतना. देखून आमी समजूंक जाय जसो तो तशेंच आमी ह्या संवसारांत आसान आमी इतलेंच शिकोवंक जाय एकवट जोडूंक क्रिस्ता थंय आमचे वतीन सगळ्या वस्तूंनी न्हय फकत बायबल वाचून आनी चिंतून तें ताका बरें म्हूण, पूण चिंतून ताका शक्ती आसा आमकां शक्ती आसा, ताका गोठाय आसा आमकां गोठाय आसा. सो ताका शांती आसा आमकां शांती मेवतली. जो ताका आनंद आसा आमकां आनंद मेळोंक शकता. आनी हांव जाणो तूं जाणय पूण म्हाका ते भाशेन दिसना. म्हटलेल्या परी म्हाका म्हज्यान फकत तुका चिंताय तें आयकोंक जाता तेंच म्हाकाय दिसून येतलें. म्हाका तशें दिसना म्हणजे म्हाका ते भाशेन दिसना. पूण पोले हांगा अशें घडटा. आतां म्हाका पोले हें आयकात. तुजी चिंतना शेकी तुज्या निर्णयांत एक जातली. पूण जर तूं रावशी सगळे दिससर तूं कांय एक मेळपाक ना जो जेजू मेलो तुका मेळोवपाक. तुवें तें भावार्थान घेवंक जाय. हांव तुका आव्हान करता आयज रात्री हे रूम लोकांन भरला जे दुसऱ्याक आपल्याचेर अधिकार दितात. तुजो फायदो घेतात. तुका मान दिनात. वय वय थंय भायर आसात. कितें करून देंवचारान तुका कसले तरेचे घुसपल्यान चिंतनांनी फारायल्या की बरें तूं फकत शांती सांबाळूंक तोच बीत कोत्ताय. ना परिस्थितीचे सोत्तें हें घडयेक तूं परिस्थितीचो फुडो करूंक भियेताय. आतां चलात म्हाका फातराय नाकात. आनी जितलो वेळ तूं आनी दिल सोडटा तितलें आगोट तुका फुडो करूंक मागीर तुवें ताचो फुडो करीत कोणूय जावं तो तुका सारको आबूज जातलो कित्याक इतलो काल तुवें ताका सोडून दिला. आनी मागीर कितें तर आमी चिंता वय जर हांवें ताचो फुडो करीत हांव भियेता ती रागार जातली.
हांव भियेता तांकां म्हजे बरोबर आनीक सोयरीको धरूंक नाका जातेलें. म्हाका भिरांत दिसता हांव एकलीच आसतलें, हांव भियेतां. तर भिरांत तुज्या जिविताचो नाश करूंक पावता. देवाक जाय तुवें स्वताक मान दिल्लो. ताका जाय तुवें स्वताचो मोल केल्लें. आनी वय आमकां शांती राखोंक जाय आनी सगल्याचेर भासाभास करूंक नाका जी जाता आमी जूंय आसात थंयसर. आमच्या देवाचेर पातयो येता आमची काळजी घेवंक, पूण जेन्ना देव तुका सांगता कित्याचो फुडो करूंक जाय तुवें करूंक जाय. बरें, आमकां फुडल्या रोवात 3 खुशाल लोक मेवलो. हे हांगा कोण आसा तांकां जावंक जाय, कित्याक ते जेरूल उलोवपाची आसली तांतलो एक भाग न्हय. बरें, म्हाका एक स्वताचो उदाहरण दिवं दी. म्हजे बरोबर जिवंक एक भिरांकूल सपन आसलें. हांव अपमान भोगूंक आयल्या कुटुंबांतली आसली म्हणटच हांव इतलेंच जाणो आसली कसो ताबो दवरूंक जाय तो, कारण ते परी म्हाका दिसो म्हाका दूख पावचें ना म्हूण. त्या भायर म्हाका चरित्र मातशें चड आबूज आसलें सुरवातेकूच आसोन कांय निश्ठूर कोणशे. म्हज्या पातल्या जिवितांत जायते चलोन आसले आनी म्हजो घोव एक खरो शांतीचो मोगी. ताचे बरोबर जिवंक चड सोंपें. तर खुबश्या वर्सांक ताणें म्हाका दिल सोडलें. तूं जाणय तो वेतालो आनी खोशी जातालो आनी म्हाका तशेंच वायट जावंक सोदतालो आनी म्हाका जबरशें म्हणून आसलो. आनी म्हाका दिसता तातूंत एक कारण आसलें. म्हाका दिसता देवान ताका म्हजे बरोबर रावंक उदी सोजमुकाय दिली, कित्याक देव जावन आसलो म्हज्या जिवितान हांवें दूख भोगलेली. आनी देखून हांव म्हणटा जेन्ना देव तुका फुडो करून म्हणटा तुवें करूंक जाय, तर केन्नाय देव आमकां आनी कोणाक लागून दूख भोगूंक आपयता. तो केन्नाय आमकां आपयता कांय वेळाक थोड्यो वस्तू सोसूंक, जेन्ना आमी मागणें करून देवाक रावता. पूण तरी एक वेळ आसा फुडो करूंक म्हणटोच थोडी वर्सां सोमतोच म्हाका उगडास ना कितलो देवाक खरेंच दाखयलो की वेळ जालो म्हाका फुडो करूंक. वय हांव स्वार्थी आसलें एक जोंगली जानवर कशें. म्हणजे हांव कितें म्हणा तातूंत म्हाका कशें दिसता तातूंत कांयच नासलें. आतां हांव सांगता ताणें म्हाका सुटोवया केलें आनी म्हणलें आतां हांव तुका कितें सांगता. देवान म्हजो फुडो केला आनी म्हज्यान तुका सांगूं येता हे पुरी म्हाका त्रातार करूं नजो आनी वागताय तशें वागोंक जायना. तुका जाय तें सगळें जावचें ना म्हणटच हांगा वस्तू बदलतल्यो आनी त्यो बदलल्यो. आनी म्हणजे म्हजी भितरलो राग आनी हांव नकलो तुका कशें सांगूं म्हज्या भितरल्यान रागा विशीं. पूण तेन्ना पासून हांव जेजूच्या फावो तितल्या मोगान आसली जाणो जावंक तो सारको म्हूण सारको आसा. हांव जाणो आसली म्हजें वागप सारकें न्हय. पूण जर ताणें म्हजो केदांच फुडो काजून आसलो, जर हांव जाणो आसली तें सारकें न्हय, हांव बदलपाची न्हय, तर तूं दुसऱ्यांचो फुडो करिना जाल्यार तूं उपकारी करिना. आनी तुवें तें झुजाक वेतात तशें करपी न्हय. देवा विशीं निश्ठूर नासलो. ताणें म्हणूंक ना बरें तेंच जालें सगळें जालें, तो तसो वागोंक ना. ताणें फकत म्हटलें देवान म्हाका दाखयला तुजो फुडो करूंक वेळ जालो म्हूण आनी हांव जाणो तुका दूख जाली, तूं भुरगें आसतना हांव जाणो तुका खूब त्रास जाले म्हूण खाल जिवंक आनी हांव जाणो सगलें. आनी हेंवूय जाणो म्हज्यान तुका हें करूंक सोडूंक जायना म्हूण. आनी ताणें म्हजें थंय केलां तें सारकें आसलें. जरूय म्हाका तें आवडोंक ना आनी हांव रागार जाली. आमी 2 वर्सां उचाबोल जालें दुसरे भाशेन. पूण हें म्हाका आनी एक पावट मुखार व्हरोंक जाय, कित्याक हातूंत पडोंक हांव येवंक नासली. पूण कितें जावं पडली म्हणटच सारकेंच पळोवया. सो आयज रात्री हांगा कोण पूण आसा वो टेलिव्हिजनार पळयतात, तुमी चिंतात ओ म्हज्या देवा म्हज्या लागीं उलयताय तर म्हाका तुमकां थोडी बूद दिवंक जाय. सर तूं कोणाक म्हणोंक वेताय जावं तूं भुरगें वो इश्ट, म्हणजे ती जावं येता वडिलां, म्हणजे ती जावं येतात वडिलां जी गुन्यांवाच्या भोंवड्यार आसन. वय हांवें तुका सगळें केल्या उपरांत म्हणटच आतां तुका कळलें की ती तुज्या जिवितार ताबो दवरतात आनी तूं जाणय तें सारकें न्हय. आनी तूं जाणय वेळ जालो तुवें खूद तुज्या पांयाचेर उबो रावंक आनी म्हणोंक माय पाय हांव तुजो मोग कोत्ता, म्हाका आदार दिवंक जाय, हांव तुमची काळजी घेता, पूण तुमी म्हजें जिवीत चलोवची ना. हा बरें हें आसा सत. वो तूं जाणय जर तुजें भुरगें म्हणटाय तूं जाणा हांव तुजो मोग कोत्ता, हांव एक बरी वडील जातली, पूण म्हजें पुरें जिवीत तुजे सरभोंवती चलचें ना. कित्याक एक दीस तूं येतलें तुजें काम करूंक आनी मागीर हांव एकली आसतली. म्हणटच हांवें कसलें तरी जिवीत बांदूंक सुरू करूंक जाय.
म्हज्यान तुमकां एक बूत दिवं येता, गरज ना तुज्या लिस्टाच्या खाला आसोंक तूं सगलो वेळ कोणा पासत कितें कोत्ताय तें. आनी हाचेर सज म्हणून न्हय तूं स्वार्थी म्हूण म्हाका स्वार्थीपण आवडना आनी स्वार्थाचें मन दान दवरप मानना आनी ताचे विरुद्ध हांव सगलो वेळ वाचून कोत्ता. पूण तुजी काळजी घेना जावंक बुद्धीचें काम न्हय. आनी ह्या मुखार जर तूं लोकांक तुजेर अधिकार दिवची ती तुका रेस्पेद दिवची ना. पूण हें म्हाका तुमकां सांगूंक जाय, तुका हांवें सांगूंक जाय की जर तूं सुरू करताय कितें बोरूंक तुजे सोयरीगतीन कोणा सांगता तुवें तांकां तयारी करूंक वेळ दिवंक जाय. कित्याक जरूय ती जाणत तुजें सारकें म्हूण तोरूय ताच्या जिविताचेर तें कठीण जातलें आनी हें तुवें करूंक जाय. ती कितें केल्यार परवाना तुवें खुशाल आसूंक जाय. कित्याक एक बरी वस्त जी देवान म्हज्या थंय केली ती तो कोत्तालो जें हांव जाणो आसलें सारकें म्हूण आनी हांव ताचे विशीं वायट तरेन वागतालीं. पूण तो म्हाका आपल्याक दुखी करूंक दिनासलो. आनी पळय हें तें आसा, जर तूं जाणय तूं सारकें तें कोत्ताय म्हूण, तूं खरेंच देवा मुखार जाणय तें सारकें म्हूण तूं जाणें सारके रितीन कोत्ताय, तुका दुखी जावंक गरज ना. तर कितें जावं हांव तुमकां त्या चिंतनांनी सोदना. लोकांक जिन्स तरेचे भिरांती आसात. ताच्या जिवितान ल्हान भिरांती व्हडल्यो भिरांती ज्यो चालू आसतात खुबश्या वेळाक. थोड्यो तांकां खबर आसल्यो, थोड्यो अश्योच सुसोवन घेतात इतलो वेळ पासून की ताचो खबर आसचो ना. तर कित्याक तर देवाक विचारिना आमचो सगलो भिरांती आमकां उक्त्यो कर म्हूण कोणाक तें करूंक जाय. तुका नाका तर हाचे कोडे मागी नाका. कित्याक आमकां भिरांतीन जियोंक नाका. आमकां नाका सैतान आमचें चोरलेलें. आमकां नाका ताणें आमकां त्रास दिल्लो वो राग हाडलेलो. आमकां ह्या जिवितान फकत एकूच प्रवास मेळटा आनी आमी ताचो उपयोग करूंक जाय. आनी आमकां जाता तितलें तांतून आमी करूंक जाय आनी आमच्यान जाता तितलें बरी कुर्तुबा हांगा सोदूंक जाय. आमच्यान स्वताक लागून जिये नाका. एक दायज फाटी दवर आनी तूं दायज दवरूंक पावचो ना जर तूं नोकलोय क्रिस्ता थंय तूं कोणतो आनी तुवें थारावो घेवंक की तूं जाता तें कोत्तलो आनी जाता तें सगळें तुज्यान जातलो देवाच्या मोहिमे पासत. आमेन. देवान आमकां भिरांतीची उर्बा दिवंक ना पूण शोक्तीची आनी मोग आनी एक थीर मन. तूं जाणय हांव तो भाग थीर मना थंय नियालता. म्हाका दिसता तांतून आमकां कितें पूण मेळो येता जें आमी आदीं मेळूंक ना. म्हाका दिसता एक थीर मन आसप म्हणजे आमच्यान वस्तू सारक्यो पळोवंक जाता आनी समजीकायेन. गरज ना आमी आमच्या मनांत भिरांकूल चिंतप येवंक दिवंक आनी मागीर पळोवन आमी आबूज जालेलीं. पूण आमच्यान वस्तू सारक्यो आनी समजीकायेन पळोवंक जाता आनी आमच्यान म्हणूं येता बरें म्हाका एक आडकोल आसा पूण म्हाका देवूय आसा आनी म्हज्या आडकोल पासत देव व्हडलो आसा. हांव खरेंच चिंता एक गरज पडल्यार तुज्यान तुकाच शांतिकाय हाडूं येता. 22 वर्सां फाटीं म्हाका कॅन्सर जालो आनी छातयेचो कॅन्सर आसलो आनी सर्जरी करची पडली आनी आर्गां आनी कसलो इलाज करूंक पडोंक ना कित्याक तांकां तो ल्हान ट्युमर आसतना सांपडलो. पूण तो चड बेगी वाडटा तसलो कॅन्सर जावन आसलो आनी तूं जाणय केन्नाय पूण कोणाक कॅन्सर जातोच तेन्ना सदांच तूं जाणय तूं चिंताय की तो परत येवंक शकता म्हूण. आनी म्हणटोच हांवें सुमार 20 वर्सां जाल्ल्यान ह्या चिंतना विरुद्ध उबी रावन दर एक पावट ते म्हज्या मनान येतोच. पूण जेन्ना तूं दोतोराशी वेता तुका तपासतात तांकां सदांच कागदार गमोंक जाय तुका कॅन्सर जालो तर जर तुका जालो तेन्ना ती दोबरात तपासतात. तर ह्या फाटल्या वर्सां म्हाका तपासलें म्हज्या पाटीक दूख जाली आनी इतलीं वर्सां हें म्हाज्या चलोन आनी वयर सकयल उडको मारून आनी हें तें करून घालिनासतना सारकें मोचें म्हाका अशें की पाटीचें दुयेंस जालें. तर आतां म्हाका खरेंच म्हजे पाटीचो सांबाळ करूंक जाय असो सारकें मोचें घालूंक जाय आनी केन्नाय बसोंक जाय. तें म्हाका दूख दिना आनी व्यायाम करूंक आनी ताची बरी काळजी घेवंक. तर गेल्या वर्सा दोक मातशी सुबेज जाली म्हणजे खरेंच म्हणटोच 4 वा 5 म्हयन्याक खरीच वायट आसली. म्हणटोच ते बाबतीन ताणें म्हाका म्हजी पाटीर MRI करूंक धाडलें
आनी तांकां म्हज्या कोंद्यार लिजन मेळ्ळें जे ताणें फकत म्हटलें एक मेटास्टसायड कॅन्सर कसो दिसता म्हूण. तर तुजो न्हय चिंत ना ये पोरी येतात बरें. हांव थोडे पावटी हॉस्पिटलाच्या शिड्यो चोरल्या म्हणटच हांव म्हजे लागीं उलोयली आनी देव असल्या कामान खरेंच व्हड तो सदांच सारकें तें पळोवपी. तुजा न्हय तुज्यान तुजे लागीं उलोवंक जाता आनी वस्तू आड उलोवंक जाता. तुजा न्हय चला तूं तुजेच लागीं उलयता तुवें उदीक बरें तुका आदार मेळटा तसलें कितें म्हणपाचें. तर हांव म्हणटा हांव नकलो ह्या बद्दल तूं कितें चिंतशी तें पूण हें म्हज्या मनांत आयलें. हांवें चिंतलें बरें ओके हांव जिरूच सोत मानपाक ना म्हाका कॅन्सल जाला म्हूण म्हज्या कोंद्यार. पूण शिकी पळयल्यार कितें तें जावं जोरी तर तो कॅन्सर ताचो फुडो करचो. देव आमच्या सांगता आसा आनी मागीर ताचो फुडो कोत्तलो आमकां करूंक जाय तें कोत्तली. आनी तुजो न्हय खरेपणी हांव सोतान क्रिस्तांवांक आमी सगळीं जाणो निमानो उलो आसतो बरें सुरो वाचची ना जाल्यार पूण शीस पावलू जाणो आसलो म्हाका दिसता ते भिरांतीचो फुडो करूंक मरणाची भिरांत कित्याक ताणें म्हटलें जिवंक क्रिस्ता परी आनी मरोंक फायदो. हांव दोनया सगळें गेल्यार अदीक बरें हांव हांगा आसा फकत तुमचें पासत. तर ताका ताचे बदल बरी मन अवस्था आसली. आतां हांव तशें म्हणना म्हणजे तुमी टॅलिव्हिजन पळयतात तर हांगा आसात आनी तुका दोतोरां वायट रिपोर्ट दिला अदमास कोत्तात तुका कशें दिसतलें वो जी भिरांत तुका गिरासतली. पूण हांव खरेंच तुका आदार दिवंक सोदता सांगोन तुजें मन थीर दवरूं येता म्हूण तुका भिवपाची कसलीच गरज ना. पूण तुका शक्तीची उर्बा आसोंक जाय मोगाची आनी एक थीर मन आनी तुज्यान ताका पळोवं येता मनांत इल्लें थीरपण दवरून आनी भिरांतीची भावना तुजेर जोयत व्हरोंक दिवंक फावना. बरें तर ताका आसलें हांवें पळयलें कितें तें म्हजी MRI केली मागीर ताणें बोन स्कॅन करूंक मागलें. तर तांणी बोन स्कॅन केलें दर एक हाडाचें म्हजे कुडीन जेरूल तुजा न्हय तपासताचें तुका रिपोर्ट मेळटा आनी मागीर राव तो येवंक आनी मागीर तो रिपोर्ट मेळ्ळें. तांणी म्हटलें तुज्या कुडींतलें एक कार्ड आमी पळोवलें आनी तुका कांयच ना तुज्या हाडांक कॅन्सर जावंकूच ना. तर हांवें म्हटलें वय आनी हांव उमेदीन भरली आनी ताणें म्हटलें पूण जेरूल कितें पूण आसा जें म्हज्या कांद्यार तांकां दिसलेलें आनी म्हणटच ताका कॅन्सर ना देखून आमकां दिसता आतां तुका एक पॅट स्कॅन करूंक म्हणटच हांवें अपॉयंटमेंट घेतलो तें करूंक आनी मागीर रावचें पडलें तें येसर तपासूंक वचचें पडलें आनी त्या रिपोर्टाक रावंक पडलें. आनी मागीर ताणें म्हटलें बरें तुका कसलोच कॅन्सर ना आनी तुका तपासल्या पांयाची नाखशी पर्यंत तपासल्या. तर आयकात हांवें म्हटलें म्हज्या कोंद्यार तुमकां कितें दिसती पडटा तुमकां दिसता. आनी ताणें म्हटलें ओ कुडीक तो खंय आदलो मेस्टसायज कॅन्सर जावं येता जो तो आतां पेकला वो तांणी सांगलें गोडीक तो एक जल्माचो डिफेक्ट जावं येता वो आमी नकलो तें कितें पूण आमी जाणो तो कॅन्सर न्हय म्हूण. तर हें आसा तें म्हज्यान त्या थोड्याच म्हयन्या वयर कालान म्हाकाच एक सारकें उपाय नासलेलें करूंक जातालें 100% उपाय नासलेलें. म्हज्या पुऱ्या कुटुंबाक भिरांत येवपाची सगलो लोक जो म्हजी शिकवण आयकतात ती भिवपाची हांव स्वता निराशी जावपाची आनी शेकी पयशी तर तें कांयच बदलचें नासलें. देखून गरज आसली हांवें मजबूत रावंक आनी म्हणून देवा हांव सोत मानता तूं म्हजी काळजी घेतलो म्हूण आनी म्हाका नाका हांव ते भाशेन जालेली. पूण तशें जाल्यार पासून हांव त्या प्रश्नाक लागून भिवची ना कारण तूं म्हज्या सांगाताक आसतलो जावं पर्वता वयर वो दारीन आनी देवाक जाय आमकां त्या जाग्यार पावलेली. देवाक वळखोंक आनी जाणो जावंक आमी ताची सवे कोंती आमकां आदार मेळटलो फुडो करूंक आमी आमच्या जिवितांतल्या भिरांतीचेर. आनी म्हाका खरेंच तुका उत्तेजन दिवंक जाय तें करूंक भिरांत भितर घेवन तुजें पुरें जिवीन भिवून सारी नाका पूण ताचो फुडो कर जेजूच्या नांवान. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रींत तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रींताक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव गरीबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.